2014 आधी बांधिल्ल्या घरांचे रेग्युलरायझेशन करपाक उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडेन अर्ज करात म्हण सरकारान हाचे यादी सांगलेले। पंचायतीन घराक नंबर दिलो म्हणजे घर रेग्युलरायज जाला अशें ना, देखून घराचे रीतसर रेग्युलरायझेशन करात मुख्यमंत्र्यान मागला। जेन्ना दुसरी व्यक्ती घराच्या विरोधात ऍप्लिकेशन घालता आणि डेमोलिशनची हायकोर्टाची ऑर्डर येता तेन्ना लोकांक कळटा म्हजे घर रेग्युलरायज ना म्हण। रीतसर लायसन्स घेवन घर बांधपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायली। हे सरकार मुणकाराचे सरकार, बारीक लोकांचे सरकार असा हे मतीत दवरात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। वास्को शांतीनगर ते नवे वाडो मजगतीच्या नव्या ओव्हरब्रिजाच्या उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो। आमकां गोंयकारांक थोडेशे उसरा जाग येता। हा उसरा जाग येता कित्याक म्हणटा खबर हा? रेग्युलरायझेशन ऑफ द हाऊसेस, म्हजे घर हे रेग्युलरायज जावचे हेच्या खातीर सरकारान कायदोय हाडलो। नो डाउट भितर त्रुटी आसतल्यो, पण ऍप्लिकेशन घालप हे आमचें काम असते। जेणी जागो विकत घेतलेलो आणि विकत घेवन जेणी घर बांधलेले तेणी आपले घर, मागीर तो कसलोय जागो आसूं न्ही, तुम्ही 2014 पयलीं जर जागो घेतला, घर बांधला, लायट आसा, उदक आसा, जाल्यार आमी सांगलेले की रेग्युलरायझेशन करपाक डेप्युटी कलेक्टरान तेजें ऍप्लिकेशन घाला। बऱ्याच जाणांक कितें दिसलें, म्हाका नंबर दिला मरे पंचायतीन, म्हाज्या घराक लायट आसा, म्हाज्या घराक उदीक आहा, म्हणजे म्हाजें घर रेग्युलरायज। तशें ना। आणि आता दुसऱ्यान जेन्ना तेजेर ऍप्लिकेशन घातलें आणि त्या डेमोलिशनाक हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तेन्ना लोकांक कळटा अरे म्हाजें घर रेग्युलरायज नात म्हणून। घर रेग्युलरायज केन्ना जाता? तुम्ही रितसर लायसन घेवन जे घर बांधता म्हणजे तो कन्वर्जन सेटलमेंट तेच घर रेग्युलर आसा। बट आमी लोकांक संधी दिली, एकदा न्ही, दोनदा न्ही, तीनदा, जेणी निदान जागो विकत घेतला एक्सेप्ट द कोमुदिदाद वो सोडून ज्यांच्यांनी जागो विकत घेतला तेजी 100% घरां रेग्युलरायज जावपाक शकताले। तितून 2-3 क्लॉज उरलेले ते आमी रिलॅक्स केले। रस्त्याचो आसतलो, वाट आसतलो, जे त्यांनी सेटबॅक सोडूंक ना, हे सगळे रिलॅक्स करून तेंची सगळ्यांची घरां आमी रेग्युलरायज करपाचें थारायलां। म्हाका दिसता परत आमी एकदा एक्सटेंड केला, तो परत सेम एक्सटेंड केला म्हणून अजूनही हांव परत एकदा सांगता, कोणी जर अशी कोमुदादीचो जागो सोडून ज्यांच्यांनी घरां घेतल्या, ज्याच्या कडेन सेल डीड आसा, त्यांनी पहिल्यान पयलीं म्युटेशन करपाक जाय। म्युटेशन करून तेणी आपलें घर रेग्युलरायज करपाक घालपाक जाय। दुसरी गजाल जी आसा पयली, आमी भाटकाराच्या जागेन रावता आनी आमी कितली फावटी सांगलें तुमी भाटकाराच्या जागेन रावता आसत जाल्यार तुमी मुणकारियल केसीस फायल करा। तो भाटकारा कडेन एनओसी कित्याक मागात वयतात? भाटकारा कडेन एनओसी मागपाची गरज ना। तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर तुमकां कायद्यान आमी जागो दिता। आमी जर आतां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन घेतला की जाता तितके बेगीन, म्हणजे हे सरकार मुणकारांचें सरकार आहा, भाटकाराचें न्हू, बारीक लोकांचें सरकार आहा। म्हणून तर आमकां हेजो सगळ्या लोकांक फायदो दिवपाक जाय। जो सामान्य गोंयकार जो आपले बारीक 200 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटरान घर बांदून रावता, आता खंय तरी बाबडो जॉबाक लागल्या उपरांत ते घर रिपेर करपाक वयता, ते घर सारकें करूंक वयता, भाटकार आडयता, ना दिना म्हणटा तुका, तेका सनद दिवपाचें काम आमचें सरकार करतलें। ताका जे सनद दिवन ताका रेग्युलरायज घर जे बांदपाक मेळटा पळय न्ही, तो कायदो आमी पारीत करून ताका ते दिवपाचें तयार आहा। म्हणून म्हटलां हांवें, हें सरकार मुळात मुणकारांचें सरकार आसा आणि ताका लागून म्हाका दिसता जाता तितके बेगीन कोणी जर फायल करूंक ना तरी फायल करचें, तर ते एक्सपर्टायट करपाचें आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।